हो सोबीत संसार देवाचे एक अप्रूप देणे। हो सुंदर मन भुलोवपी संसार मनशां, जनावरां, वनस्पती आनी वेगवेगळ्या वस्तूंनी भरिल्लो आसा। ह्या सगळ्यांक आमी वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात। ह्याच नांवांक आमी व्याकरणान कितें म्हणटात हें आमी आयच्या पाठांत शिकतलीं। सुरवेक तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार। आयची पयली देख भुरगो, तरणाटो, जाणटी, आजो, मारियान, संगीता, झायरा ही सगळीं मनशांची नांवां। पयलें चिंतन मनशांच्या नांवांक आमी नामां अशें म्हणटात। दुसरी देख माजर, सुणो, वाघ, नाग, मोती, मिठू ही सगळीं जनावरांची नांवां। दुसरें चिंतन जनावरांच्या नांवांक नामां अशें म्हणटात। तिसरी देख पान, फूल, झाड, माड, काजू ही सगळीं वनस्पतींची नांवां। तिसरें चिंतन वनस्पतींच्या नांवांक नामां अशें म्हणटात। चौथी देख पेन, पुस्तक, गाडी, सायकल, घडयाळ ही सगळीं वस्तूंची नांवां। चौथें चिंतन वस्तूंच्या नांवांक नामां अशें म्हणटात। पांचवी देख गांव, शार, पणजी, मडगांव, न्हंय, तळें ही सगळीं सुवातेंची नांवां। सुवातेंच्या नांवांक नामां अशें म्हणटात। भुरग्यांनो, आतां आमी ही सगळीं चिंतनां एकठांय करून नामाची व्याख्या घडोवया। हय, नाम म्हळ्यार खंयच्याय मनशाचें, जनावराचें, वनस्पतीचें, वस्तूचें वा सुवातेचें नांव। भुरग्यांनो, तुमकां हो पाठ बेस बरो समजलो अशी आस्त बाळगितां। तुमचे खातीर हो ल्हानसो घरपाठ। सकयल कांय उतरां दिल्यात। त्या उतरां मदीं कांय नामां आसात। ती नामां सोदून काडून रंगयात। परत मेळचे तो मेरेन निरोप आसचो। देव बरें करूं।